म्हज्या भावाक 8 म्हयन्या पयले हांवें येदोळसाक सदीचे आसली पूण लेट जालो पूण ताच्या पयलेंचें सांगना ऑपरेशन जाल्या उपरांत सांगून आसा ताका दोन डॉक्टरांचे वखद ताणें 2 म्हयन्या पयलीं 2 पटी केले 2 म्हयने ताका डॉक्टरान सांगलें जी गरमेचे पड म्हणून ताणें वखद केले पूण 3ऱ्या म्हयन्यान ते जोर जाले ताका गांवकांनी कांयच जायनासलें मागीर हांवें एका लोकल डॉक्टरान आमकां गव्हर्मेंट आस्पत्रेक वचूंक सांगलें गव्हर्मेंट आस्पत्रेन ताणें पळोवन वेर्णोकाक वचूंक सांगलें म्हजे भयण वेर्णोकाक गेले पूण 4 दिसा उपरांत रिपोर्ट हाडूंक हांव गेली ताका आपोवन हांवें गेली रिपोर्ट पळोवन म्हाका दनस कोसळ्ळ्या भशेन जालें डॉक्टरान सांगलें कॅन्सर 3rd स्टेज आसा म्हणून हांव कांयच उलोवं ना कित्याक म्हळ्यार हांवें तें स्वप्नांत चिंतूं ना म्हाका हांवें करचें म्हणून कळोवं ना डॉक्टरान सांगलें आजूच एडमीट जायचें आनी फाल्यांच ऑपरेशन करचें हांवें सांगलें आमी कांय तयार ना कोणायची गुंतू ना अशें सांगलें तें स्प्रेड जावनच आसा मागीर आमी 2 दिसांनी येता घरा आयल्या कुटुंबा कडेन उलयल्या म्हज्या डॉक्टर कडेन पावलो मागीर आमी ऑपरेशनाक तयार जाल्या पयशांची मस्त अडखळ जाली तातूंय देवान आमकां मस्तो आदार दिलो ऑपरेशन डॉक्टरान म्हळें 9 घंट्याची सर्जरी क्रिटिकल कंडिशन आमी कांय भरवसो दिना मागीर तुमची देवाची खुशी अशें म्हळें हांव आनी तो ऑपरेशनाच्या आदल्या दीस राती सगळी तोय मागतालो हांवें मागताली हांवें म्हजो बायबल हॉस्पिटलाक व्हरून गेली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं 7 वरां ताका ऑपरेशनाक व्हेलें पूण ताणें म्हजो हात सोडूंक वचूना ऑपरेशन थिएटरा भितर वचूंक ना म्हळ्यार हांव मरता म्हणून हांवें सांगलें जेजू तुका गूण करता म्हणून हांवें भरवसो दिलो मागीर तो गेलो पूण हांव ऑपरेशनाचे भायर जेजूचे हळूचे श्रीमास आनी कुरीस आसलो ताच्या मुखार सकाळीं हांव सांजे 5:30 वरां वचून फास्टिंगाक बायबल आमी प्रेयर करताली 2:30 वरां जातना डॉक्टरान म्हाका भितर आपयलें आनी एका प्लेटींत वायट बावलांत ताच्या आंगाचे काडलें पुरा काण पळोवंक म्हाका आपयताना हांव सगळीं तकली गुल्ल्या भशेन जालें सादारण एक हाफ केजी सायडींतलें ताका ताणें म्हळ्यार डॉक्टर कोणी दादले मनीस नांत घे म्हणून नांत म्हळें हांवें सांगलें म्हाका 1 मिनीट म्हज्या हातान दितात की डॉक्टर म्हणून तशें घेवंक जायना म्हणालो आमकां टेस्टाक धाडूंक आसा हांवें तें बावल काण गेलें आनी मागलें जेजू तूं आतां टेस्टाक धाडटना हातूंत तुज्या आमलीक शेणोवन 3rd स्टेजार कॅन्सर ताजी गूण कर ती तुका मात्र साथ म्हणून हांव रडटना म्हजी दुकाय तातूं पडली मागीर हांव फाटीं गेलें मागीर ताचे पांयाचे हांगाचे मास्क काडून ताका गोमट्या खाली बसयलें 5:30 वरां ताची सर्जरी 9 घंट्याची मुद्दाली मागीर आमकां SICUचो पळोवंक सोडलें पळोवंक जायना पुरा कातर आनी पुरा उमळो तें कितें काडलां ताका जिकी गोत्तू ना आमी कोणांनी सांगोना इल्लेशें काडलां म्हूण गोत्तू पूण ताका कितलें काडलां म्हूण गोत्तू ना पूण आमी तो भितर हांव सांगता 4 दीस हांवें वाचचें म्हणून अशें मोठ दाखयता हांवें सांगलें तुका जेजून गूण करता म्हणून हांव दिता आसली जेजून म्हळें तुका ताका खंयची ताची पिडा हांव स्प्रेड जावन सोडिना खंयत हांव ताका आयला थंयत हांव काडटा डॉक्टरांनी ऑपरेशन करतना हांवें मागलें जेजू डॉक्टरांच्या मुखार तुमचो ऑपरेशन कर कितें काडीचें तें तूं काड पुरा जालें मागीर 1 म्हयनो हॉस्पिटलांत आलो हांवें चिंतलें पुरा जालें म्हणून परतून तें काडलें टेस्टा करून येताना डॉक्टर म्हणालो 33 रेडिएशन आनी 5 किमो जायचे म्हणून परतून म्हाका टेन्शन जालें हांवें चिंतलें पुरो मोग जालें बरो जालो म्हणून तितल्या म्हणटाना हांवें सांगलें पुरो गूण करता म्हणलें जेजू आतां परतून काडलें हांवें ताका भरवसो दिला तो मातसो भशेन हांवें दुबावली पूण त्या टायमार देवान दिल्लें उतर हिजकिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 37 अध्यायात 33 वाक्य आनी ही जातक हें घडटलें हाज्या म्हणच्या तुका एक गुणां दिता आनी ही जातक तुका एक गुणां ह्या वर्सा तुमी पडलेल्या बियाचें फळ खातेल्यात येवच्या वर्सा तें आपापीक जाता ताचें फळ पूण 3ऱ्या वर्सा तुमी मोगतेल्यात आनी लोकतेल्यात जुदाच्या घराण्याचो अवशेश पदार्थ परतून नवी फळां घेतलो आनी वयर फळां घेतलो कित्याक
जेरुसलेमांत येतलो एक अवशिष आनी सियोनांत वाचून उरलेलो वो धडबरांच्या सर्वेस्पराच्या अपेलीत मोगान हें हांव करता म्हणून उतर दिलें. हे एक कोणाक दिल्ली देवान पूण ताची रेडिएशन जाली की मोही जाली 5 नोव्हेंबराच्या 16 तारखेक ताचें कंप्लीट मोग जालें. हांवें हांगा साक्स क्यूकेचे म्हणटना परतून स्कॅनिंग जाय म्हणलें परतून साक्स पाटी घाली हांवें. डिसेंबराच्या 16 तारखेक परतून स्कॅनिंगाक येताना हांगा 4 म्हयने जायचे मार्चाच्या फर्स्ट तारखे हांव सगळें पूण हांगा मार्चाच्या फर्स्ट आदल्या सोमारा हांव ताका स्कॅनिंगाक व्हरून गेली. पयशे आनी पुरो वता स्कॅन करून व्हरून गेली. किमोच्या डॉक्टरान टेस्ट केले पुरो केले स्कॅनिंग गरज ना म्हणालो. रेडिएशनाच्या डॉक्टरान टेस्ट केले स्कॅनिंग गरज ना म्हणालो. प्लास्टिक सर्जरीच्या डॉक्टरान टेस्ट केले स्कॅनिंग गरज ना म्हणालो. सगळ्यांना गोमट्याचे ऑपरेशन केले तो डॉक्टरी म्हणालो स्कॅनिंग गरज ना म्हणून. पूण म्हज्या डॉक्टरान सांगलें स्कॅनिंग केल्यार बरें न्ही डॉक्टर आमकां एक कंप्लीट कळटा. आमी स्कॅन करा म्हळ्यार पेशंट स्कॅन करूंक आयकनात. आमी हांगा स्कॅन नाका म्हळ्यार तुमी स्कॅन करीचे म्हणटात. स्कॅनाची गरज तर ना अशें म्हणालें. मागीर त्या डॉक्टरांनी पडलो धरलो. ही आमची एक अजा पद्दत जायत कित्याक म्हळ्यार आमी ती घडये घडये आमकां दिवंक करतले पूण देवाचें उतर आमकां भेरान करतले. कित्याक कीर्तन 37:24 अशें दिल्लें. तो आदळत जाल्यार तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पर ताजो हात घट्ट धरता. सर्वेस्पर आपल्या मारावरवी आपल्या पंचेक जाल्ले गायी बांदून ते बरें करतलो. त्या दिसा सगळेचो उजवाड सुर्याच्या प्रकाशा बरी जातलो. 7 दिसांचो प्रकाश एकाच दिसा बरी फंकतलो. सुर्याचो उजवाड 7 कोटी चड वाडटलो. इसाइया प्रवादीच्या कीर्तनाच्या ग्रंथांत 7:20 वाटे आपले उतार दडून ताणें तांकां बरें केलें आनी तांचो जीव नासांत ताणें निवारलो. पूण डॉक्टरांनी ताची जिबेचे एक कुडको काडलो टेस्टाक धाडलो पूण ताका उलोवंक आनी कांय जायनासलें. पूण हांवें सांगलें तुज्या तर्फेन हांव साक्ष दितां तुका अल्तरेन आपोवन कित्याक ताका उलोवंक जायनासलें. आनी आमी चिंतलें तुका उलयलें आमकां समजनासलें. पूण जानेवारीच्या 1 तारखेक तो कंप्लीट 3 म्हयने ताका काम करता प्लस तो कंप्लीट आतां उलयता. ह्या कुडी रक्ताक समर्पित ह्या पिलगजेन आमकां देवान ताचें मांस दिवन आनी ताचें मांसाचो कुडको ताचे जिबेर घालून ताची जीब कंप्लीटली हील कर आज तो कंप्लीटली उलोवंक शकता. येदे व्हडल्या कार्याक केल्या देवाक तुवें दुसऱ्यांक स्फूर्ती जायचे म्हणून ताका भेट दिला. पूण तो म्हणालो आज म्हजी जीब म्हाका देवान बरी केल्याक आज म्हज्या जिबेन हांव 2 उतरां उलयता म्हणाला. तशें आसता तुमच्या मुखार ताजी पिडाय कंप्लीट ताजी कॅन्सर कंप्लीट हील जाला आनी 1 वर्सा उपरांत टेस्टाक येवन सांगला. आनी 3 म्हयने तशें ताजी जीब बरी केल्या कॅन्सर पिडाय कंप्लीट पूण जाल्यार तशें 2 उतरां तुमच्या मुखार. Hallelujah, hallelujah. Tupi pa maka takun saya dia tu ayat Allah. Muda buat maka ya angka mama lewa bapa kata tu muda hukumnya kita Walaupun hanya saya kesentuh mana kata kita beda dia hanya kata cuma kalau muda pakai makan kita kalau ada maunya maka bayar ini pakai mereka muda fit mereka saya datang tu orang yang kalau kita mulai maka kampung bayar ini pakai dia muda pakai mulai kita betul pakai malah ya pilih kampung suka dia yang tu bisa yang tu mulai yang tu bisa hanya maka boleh dalam dia dilupa hanya kita hanya saksi itu
वेळच्यासाठी दिवसभर पक्का काम मारता आणि आज मग आपल्या काम Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.